सर सध्या न्हू एक विषय चर्चेक जाता तो म्हणजे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचेर टिका जाता आणि त्याचे संबंधी वेगवेगळे व्हिडिओ जे आसा ते सुद्धा फेसबुक सोशल मीडिया बाकीच्या हेचेर येता की हे जाता ते जाता तो घोटाळे आणि असे वेगवेगळे. सो एज अ बीजेपी MLA कितें तुमचे हेचेर रिएक्शन आहा आणि तुम्ही कितें सांगपाक सोदचे? आमच्या मुख्यमंत्र्याची टिका करपाक म्हाका दिसता हे कोण तरी फ्रॉड करता. कारण आमचो मुख्यमंत्री हो सारखे नंबर 1 काम करता आणि असो मुख्यमंत्री आमकां केन्ना फुडें मेळचोय ना. कारण जेन्ना आमी रातचे 2 3 4 सुद्धा तरी मुख्यमंत्र्याक आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताक जर फोन करीत जाल्यार तो एनी टायम आमचो फोन घेता. मेन म्हणजे टिका कोण करता, हांव तुजें म्हाजेच म्हत्वाचें हें सांगता. हे टिका कोण करता हें म्हाका खबर ना, पण आमी आमचो जो पळय सगळे आमी जे आमदार आसा इवन मंत्री आमी सगळे मुख्यमंत्र्या बरोबर ठामपणे उबे आसा. इतलो आमचो सपोर्ट आहा मुख्यमंत्र्याक. आता माझे उदाहरण तुका सांगता, जे टिका करता हे म्हाका बाकीचें कांय पडलेलें ना, पण मुख्यमंत्री भेदभाव म्हणटा तो आमचो केन्नाच करना. कारण म्हाज्या मतदारसंघात एक बरें तुका आतां हांव बेश्टें क्लियर करता. आयज आमचो ओव्हरब्रिज जो धावजे रेल्वे गेट पडटा धावजे थंयसर आयज टेंडर फ्लोट जाल्लें आसा. कदाचित 5-6 तारीख म्हणल्यार आमी तें फावंडेशन घालतले 4-5-6 अशें. सो इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट पळय हो आतां सारको जालो ऑलमोस्ट क्लियर फावंडेशन घालता. आयज हांव मुख्यमंत्र्या कडेन बसून येयल्लो. म्हाजी थोडी आमच्या एक्सपोजिशनाक लागून जी थोडीशी कामां आनी कितें पेंडींग आसली ती मुख्यमंत्र्यान म्हाका बरोवन दिल्ली आसा. फटाफट ही कामां करून घेवपाची. अमक्या वचोन मेळ आनी कामां तुजी कर. कारण म्हाका आयज फादरान आमी एक लेटर दिल्लें की तांकां आनी कितें रिक्वायरमेंट आहा तेज्या संदर्भात हांव गेल्लो आनी मुख्यमंत्र्यान म्हाका फटाफट तेणें आपल्यान बरोवन दिवन ती कामां आमी मार्गी आतां घेवपाक. आत्ताच हांवें ऑलरेडी IAS ऑफिसराक बी सांगलेलें आसा की ही कामां अर्जंट आनी करपाक जाय. सो दुसरो प्रोजेक्ट आतां हांवें तुका धावजे ओव्हरब्रिजाचो सांगलो तो 4-5 आयज टेंडर फ्लोट जाल्यार फाल्यां तुमकां दिश्टी पडटलें. दुसरी गजाल जे आमचो कुमारजुवा ग्राउंड आमी सातत्यान जेन्ना आमदार जाला तेन्नाच्यान हांव फाटीक लागलेलो. त्याच बरोबर आमचो दिवाडे साव मात्यास पंचायतीचो म्हणजे थंय ग्राउंड आसा त्या ग्राउंडाचो आयज कुमारजुवा ग्राउंडाचे 3.31 लाख रुपीज टेंडर फ्लोट ह्याच विकान जाता. फुडले विकान बी न्हू ह्याच विकान जाता. त्याच बरोबर साव मात्यास 2.68 लाखांचे टेंडर तेही ह्याच विकान म्हणजे आयज खंयचो मंगळार जालो. कदाचित तुमकां ह्या 2-3 दिसा फ्रायडे पयलीं ही टेंडर सगळी फ्लोट जातली आणि जाता तितली बेगीन काम हें जातलें. त्याच बरोबर हांव आत्तां आमच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर बसलों की वाशेवयलो ब्रिजाचे आमी टोटल जे पळय आमकां कितें आमकां लागतलें आनी आमकां कशा पद्दतीचो ब्रिज जाय. एक मिलिटरी ब्रिज म्हणजे जवळ जवळ तो 8 ते 10 मीटर रूंद ह्या टायपाचो आमी जो ब्रिज पळय आतां घेता आमकां तेजो फूल सपोर्ट केल्लो आसा आनी तेणी म्हाका कंप्लिटली म्हणजे वेळोवेळी म्हाका हेल्प केल्लो आसा. ते एक्सपोजिशन म्हण किंवा डेव्हलपमेंट किंवा आमचे कारांबोलीचो लेक म्हण कारांबोलीचो लेक सुद्धा आमचो टेंडर फ्लोट जाल्ले आसा. आतां हे पितृ पक्ष लागला म्हणून आमी रावल्ले आसा. कदाचित ते 3 तारीख काबार जाता म्हणजे 2 तारीख काबार जाता ते 3, 4, 5 तारखेच्यान कामूय सुरू जालें. इतले व्हडले प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट माझ्या मतदारसंघात हांवें 500-600 कोटीची कामां केल्ली आसा आनी सातत्याने आमकां मदत केल्ली आसा आनी आमी ठामपणे आमच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर आसा. हितून मात्तूय आमकां कोणाकय दुबाव ना. सो तुम्ही आता सांगले की खंयची कामां तुमची आता पायपलायनीर आसा तेतून. सर आनी एक विषय तुमच्या मदत जाता तो म्हणजे ते करमळी लेक ते मगरां बी येता अशें म्हणून लोक म्हणटा पळय. सो तेचेर तुमी कितें हे करतले बी? आता ह्या 10 तारीख आमची विश्वजीत राणे म्हणजे फॉरेस्ट मिनिस्टरा बरोबर मिटींग आहा. 10 तारखेर आमची मिटींग जातली आनी तेज्या विशयी हांवें डायरेक्ट तांकां पत्रय बरयल्लें आसा लेटर केल्लें आसा की ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवन ती मगरां जी आमी आतां हांव कंटिन्युअसली सरपंचाक घेवन हांव ते फॉलोअप करीत आसा की तेजेर कांय तरी निर्णय घेवचो आनी ती मगरां धरून व्हरची अशें म्हणून आमी तांकां पत्र दिल्लें. येता त्या 10 तारीख कारण विश्वजीत राणे मिनिस्टर जो आतां महाराष्ट्रान इलेक्शनाक लागून गेल्लो आसा तेज्या बद्दल आमी तेजे कडेन टायम मागलेलो आसा. 10 तारीख TCP मिटींग आसा तेन्ना आमी त्या बरोबर तेजी चर्चा करतले आनी फुडलो निर्णय रोखडोच म्हणजे 2 दिसां भितर घेतले. ओके म्हणजे तो जो इश्यू आहा तो सॉल्व जातलो 100% जातलो. आमी लोकांक कसलेच त्रास जावपाक थंय दिवचे ना आनी आमी सातत्यानी सरपंच वयता पंच मेंबर वयता हांवूय स्वताक वयता आनी पळयता तर कितें हानी कोणाची जावची न्हू. इवन गोरवांक सुद्दां कसले त्रास जावचे न्हू. आतां मगरां ती कोण म्हणटा 200-300 तशी तितली मगरां ना पण वॉटेवर ती उदकान आसता कोण मेजूंक शकना. पण जाता तितले बेगीन ते तळें सुकोवन आतां पावस चड पडलेल्या कारणाक लागून आमकां थोडेशें अवघड जाता. पण आतां आमी तेजेर ठोस निर्णय घेतले तेंय काम सुरू करतले आनी मगरां जाता तितले बेगीन धरून व्हरतले.